British Baba Boynido, Bagion Josebas, आमच्या गोंय दमांव दिओसिसीच्या आस्काराची पुर्वेची 9 दिसांची तयारी नमी आसा. आयज नोवेनाचो चवथो दीस 10 जानेवारीची बुधवार. हो दीस करीत भाशेन भेटयला दिओसिसीच्या समेस्त विधवांक, अनाथांक, जाणट्यांक, समेस्त वावराड्यांक आनी गोंयचे संस्कृती पासत वा उत्तोल्यां पासत. हे मीस करीत भाशेन वारादाचे मीस डिनरी आमी म्हणटा आनी ही डिनरी आतां मिसाचे भेटेन वांटो घेता ती सियोली वाराद. सांजे मीस आसतलें तें पॅनजीम पणजे वारादाचें. सियोली वारादा खाल येतात त्यो फिरगुजोयो अंजुना, आसागांव, बादें, कामोर्ली बार्देज, ओशेल, सियोलिंग, त्रोपा, वागातर. पणजे वारादा खाल येतात त्यो फिरगुजोयो आल्त पोर्वोरीं, बास्तोरा, कोलवाळे, कुंशेलिंग, दुलेर, गिरिंग, म्हापसा, पार्रा, पिर्ना, रेवोरा, सुकूर आनी उगासाय. हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्या तुमकां समेस्तांक, आमच्या यादनिकांक आमी मागीर मोगाचो येवकार दिता. सांतोरेच्या रितोराच्या नांवान आमच्या मोदेकांत आसतले सियोली वारादाचे पाद्री भाव तांकां समेस्तांक उदीक करून ताचो दीन फादर पिटर सायमन ताका मिसाची भेट आमचे पासत भेटयतलो आनी आमकां प्रवचन करपाक फादर फ्रांसीस फेर्नांडीस आसतलो आनी हेर दुसरे यादनीक. सगल्यांक तुमकां मागीर मोगाचो येवकार हे मिसाचे भेटीन भावार्थान आनी भोक्तीपणीन हे मिसान आमी वांटो घेवया. पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया देवा मुखार उबो रावच्याक. देवा मुखार उबो रावच्याक आमचे मोदल्या फावोगोना फावोनासना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. फावोनासना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. ताचे उतर कानार पडत जाल्यार जिवोन कोणूच उरत. कशें आमकां जिवीत कोशाक आयज देव आमचो उलयतलो. कशें आमकां जिवीत कोशाक आयज देव आमचो उलयतलो. ताच्या जेवणांत घेवच्याक वांटो कोणें आमकां मालो उलो. आपल्या भुरग्यांक स्वर्गार व्हेलोय मोगान बापूय वांटा उलो. आपल्या भुरग्यांक स्वर्गार व्हेलोय मोगान बापूय वांटा उलो. भाव भयणीनो, ह्याचे मिसाचे इंतेसांव बरी भलायकी मागून भेटयता जॉन पेरेरा राया गांवचो. मागुया ताचे पासत ताचे फॅमिली पासत आमची मागणी. आमी सगलीं बरी भलायकी आवडेता आशेता. मागुया.
उदीक करून आमच्या कुटुंबांनी पिडेस्त आसात तांचेय पासत. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रितीच्या बा भयणांनो, देव मनशा लागीं वेगवेगळे तोरेन उलयता. खेरीत भाशेन आपल्या उतरांतल्यान, संस्कारांनी आनी मिसा भेटेंतल्यान आमी ताचे आसणे अनुभवता. पवित्र पुस्तक जावन आसा देवाची मोगाची चीट. जो कोण ही चीट वाचता आनी वेव्हारान घालता तो प्रयत्न करता. तो आपले संबंद देवा लागीं, बा भयणां लागीं आनी श्रीश्री लागीं गोट करता. भाग्योन जुजे वाजान आपल्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान शुभ वर्तमान परगोटले आनी दुसऱ्यांक देवा मोगाचो अनुभव दिवन एकसार बांदलो. आयच्या सेवा धर्माचो विशय भाग्योन जुजे वाजाचे उतरांनी आनी कोन्यांनी जेजूचे शुभ वर्तमान परगोटले. ताचे भाशेन आमी देवाचे उतराची गोवाय जावया. आमी देवाचे उतर वाचूंक आनी नियालूंक ताच्या मोगान भरूंक आयचो सेवादोर आमकां आपयता. हेच देवाच्या उतरांतल्यान अनुभवलेले मोगाक आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी गोवाय दिवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. भाव भयणीनो, देव आमचे लागीं उलयता वेगवेगळे तरेन. आमी आमची मागणी देवाक फुड्यान घालून आमी देवा लागीं उलोवंक प्रयत्न करता. पूण जायते फावटी देव आमचे लागीं उलयता ती देवाची बरी खबर आमच्या उतरांनी जावं आमच्या कोरण्यांनी आमी दुसऱ्यांक दिवंक ना. वेल्यान जायते फावटी आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी वायट आमी शिंपडायलां. दूख धरुया. सगळे खालतीकायेन असल्या आमच्या वायट कोरण्यांचे आनी देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां भावां भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. Somia kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Somia amchi kaklut kor. प्रार्थूया. देवा, तुज्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजियेच्या शिमा पर्यान पोरजोळ आयली. तुज्या चाकरान तुजें दैवीक उतर परगोटलोले आनी सोर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मोजोतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानांची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. Somia kaklut kor, Somia amchi kaklut kor, Krista 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 kak
सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी भुरगो सामुएल एलीचे नोदरेखाल सर्वेस्पराची सेवा कोत्तालो. त्या काळार सर्वेस्पर मनशां कडेन उलयतालो. चडशें आयकूंक येनासलें. दर्शनान चडशीं मेलो नासली. एक दीस एली आपले सोदांचे सुवातेर आड पडलेलो आनी ताचे दोळे झेमेन बोरमेलोले. देखून ताच्यान कांय पळोवंक जायनासलें. देवाची पणटी अजून पालोवंक नासली आनी देवाची आर्कपेट दवरलेली. त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्नानान सामुएल न्हिदून आसलो आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल, सामुएल. ताणें जाप दिली, ओ पळय आसा. आनी रोखडोच एलीशी धांवून वचून ताणें म्हटलें, ओ पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हटलें, हांवें तुका आपोवंक ना. चल, न्हिदूंक वच. तो वचून न्हिदलो. आनी एक फावट सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल, सामुएल. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें विचारलें, ओ पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन पोन्निपाट केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. चल, न्हिदूंक वच. सामुएल सर्वेस्पराक अजून वळखो नासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हटलें, ओ पळय आसा. कित्याक म्हूण म्हाका आपयलाय? सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळून आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हटलें, चल, न्हिदूंक वच आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल, सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडोवन वेताना सर्वेस्पर ताचे सवे आसलो आनी सर्वेस्पर उलयतालो तितलीं उतरां तो सकल पडूंक दिनासलो. ए पोरी, सामुएल देवाचो प्रवादी म्हूण आख्खे इस्रायल दान आनी बेतसाबा पर्यान वळखूंक पावले. देवाचे उतर हें. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, बापा, हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. म्हणुया, बापा, हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वडवो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता आनी कुड्ड्या देवांक बसतल्यांक फितुऱ्यांक बरोबर भोंवना, तो खरेंच बागी. जबाब, बापा, हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. येवन आनी भेटोवन येवं तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. ओम आनी भेटोवन येवं तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हटलें, हो पळय, हांव येता. जबाब, बापा, हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. तुजे खोशेन हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या घोटांचेर म्हाका फॉर्मायल्लें आसा. देवान म्हजें सगलें म्हज्या काळजान तांतल्यान दर दिसाक तांकां एके भाशेन ह्या उतराच्या झाडान बरेपण घेवंक आमी फावो करुया. दुसरे सुवातेर आमी लुकाच्या शिव वर्तमानान तुवें आमी आयकता, तुवें जेजू हे इजायास प्रवादाचें बाकीत ते वाचल्या उपरांत तो म्हणटा, आयज हे शास्त्र लेखीत आयज हे शास्त्र लेखीत पूर्ण जालें. बाबण्यानो, तातूंत आमकां साहेब सांगता, आयज हे उतर आमकां म्हत्वाचें.
आयज हें उतर आमकां गरजेचें. देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितान वाचता, काल वाचलोलें, काल नियाळलोलें पुरो ना. देवाचें उतर फाल्यां हांव सुरवात करतलों, फाल्यां तें वाचून हांव एके भाशेन देवाच्या उतरान वाडटलों, वो आवडो काळजा मनान आसल्यार पुरो ना. देवाचें उतर आयज वाचूंक आमी सुरवात करूंक जाय. आनी भाव भयणानो, जेन्ना आयज हें देवाचें उतर आमी वाचता तेन्ना हें देवाचें उतर आयज आमच्या काळजान, आमच्या आत्म्यान, आमच्या जिवितान हे भाशेन नवेपण आनी बरेपण हाडटा. भाव भयणानो, ह्या खातीर पाप साहेब आमकां खेरीत एक भाशेन एक उपाय दिता. तो म्हणटा, कॅरी युअर बायबल इन युअर पॉकेट्स ऑर इन युअर बॅग्स. जंय तुमी वेतात, जंय तुमी पयण करतात तेन्ना पवित्र पुस्तक तुमच्या सांगाताक घेयात. भाव भयणानो, जेन्ना तुमी पयण करतात तेन्ना एक सूर्य तेन्ना हें देवाचें उतर उगडून तुमी वाचूं येता. केन्नाय तुमकां इल्लोसो वेळ जो ओगळो मेळटा, जो फ्री टायम मेळटा, त्या वेळार इल्लीशी 2 वळी तरी वाचून हें देवाचें उतर तुमी एके भाशेन वाचून नियाळून ताचेर उलो घेवं येता. भाव भयणानो, हो उपाय एके भाशेन आमकां तो फाव करता. जितलें आमी देवाचें उतर वाचता, आयज तें वाचून ताचेर नियाळ करता आनी हें उतर म्हाका म्हजे खातीर देव हें उलयता, हें उळकून घेता, तेन्ना आमच्या जिवितान एक नवी सुरवात जाता. टुडे and every day becomes a new day in our life. भाव भयणानो, ह्या उतरांक वाचून येळून ताचेर आमचें बरेपण हाडुया. तिसरे सुवातेर, when the gospel transforms us, it changes how we treat others. भाव भयणानो, जेन्ना देवाच्या उतराचो उजवाड आमच्या जिवितान भितर सोदता, जेन्ना हें उतर आमकां एके भाशेन नवो ओत दिता, तेन्ना आमच्या जिविताची चाल वागणूक बदलता.